2018 FDAन मडगांव नुस्त्या बाजाराचेर रेड मारून ते फॉर्मलीन सापडला आणि त्याच्यानंतर जे जालां ते सगळे तुमचे मुखार आसा. आनी गोंयचे लोक भयभीत जावन नुस्तें खावपाचें बंद केलें. थोड्यांनी नुस्तें सोडपाक शकनासतना नुस्तें तशेंच खालें. पूण लोकां मनाक जो दुबाव आशिल्लो तो दुबाव तसोच उरलो. काँग्रेस पक्षान पब्लीक इंट्रस्टाच्या हाचेर हो संविधानाचो इशू सामको लावन धरलो. कांयच पॉलिटिक्स करनासतना फक्त एकूच हेतू की गोंयच्या लोकांक फॉर्मलीन फ्री नुस्तें मेळचें आनीक तेंचे हेल्थ तेंचें आरोग्य बरें उरचें हो एकूच हेतू. विश्वजीत राणेन सांगलें की इमिजिएटली आमची एक लॅब थंय लोकांक नुस्त्याचो दुबाव काडपाक तितूंत कांयच बरें नुस्तें आसा म्हणून आमी थंय लॅब थंय दवरतले. आतां परत नुस्त्याचो तो सिजन परत आयला. गोंयांक ऑलरेडी नुस्त्याचें बॅन हें इम्प्लिमेंट जाल्लें आसा. आनीक गोंयांक नुस्तें परत भायल्यान नुस्तें येवपाचें सुरू जाल्लें आसा. ह्या पार्श्वभुमीचेर सरकारान वेगळीवेगळी आश्वासनां दिलीं. एक म्हणजे जो आमी डिमांड करताले की मडगांवच्या नुस्त्याची पूर्ण जबाबदारी जे अपरायट ऑफिसर आशिल्ले FDAचे जाका हॅरेस केल्लें सरकारान बाय आयवा फेर्नांडीस हाजे कडेन पूर्ण जबाबदारी दितली. म्हणजे सरकाराची कितली व्हडली परत आश्वासनां म्हणजे लोकांचो जो राग आशिल्लो लोकांची जी तिडक आशिल्ली ती कमी करप आनी लोकांचे परत डायवर्ट करप म्हणजे सरकार कितें तरी करता हें दाखोवप. सरकारान ऑलरेडी हेजेर उपाय काडपाक जाय आशिल्लो कारण हो इशू सरकारा मुखार ऑलरेडी आशिल्लो. हो आयज येना. हो 11 जुलयाक सरकारा मुखार इशू येयलो. हो इशू येवन 1 वर्स जर जालें सरकार फक्त आश्वासनाचेर आश्वासन दिता. सो लोकांनी करप कितें? लोकांनी कोणा कडेन पळोवप? लोकांनी नुस्तें खावप काय ना हें जर सरकार लोकांक सांगपाक शकना जाल्यार लोकांनी पळोवप कोणा कडेन? दुसरो इशू सरकारान काल एक जायरात इशू केल्ल्या जातूंतल्यान ते 10 वर्सांचे बॉन्ड्स सेल करतात जवळ जवळ 100 कोटीची. सरकार फायनान्शियली स्ट्रॉंग आसा म्हणून एक वटच्यान ते सांगत आसा. केंद्र सरकारा कडल्यान आमकां पयशे येतात केंद्र सरकार आमकां मदत करता म्हणून सांगत आसा. आनी दुसरे वटेच्यान तुमी सरकाराची सेक्युरिटीज विकून तुमी पयशे रेज करपाक तुमी जायरात दिल्ली आसा. पूण हातूंतल्यान आजुनूय आमकां दुबाव पडटा की आमची जी फायनान्शियल पोजिशन जी कॉलॅप्स जाल्ली आशिल्ली ती घडी आजुनूय जाग्यार बसलेली ना. आनी त्या हेचेर म्हाका दिसता सरकारान जनतेक सांगचें. इमिजिएटली क्रॅक जाली म्हणून हांव सावथ गोवा पुलीस आनी खास करून जे इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आशिल्ले केप्यां स्टेशन अंडर जरिवणा हें जाता तेंचें अभिनंदन करपाक सोदता. कारण जनरली आमी क्रिटिकल आसता ऑपोजिशन पार्टी म्हणून. जेन्ना कितें बरें काम करतात तेन्ना म्हाका दिसता आमी तेंचें अभिनंदनूय करपाक जाय. कारण इमिजिएटली ती केस क्रॅक जाल्ली आसा. तेजेर खंयच कॉम्प्रोमायज करनासतना सरकारान पुलिसांनी फ्री वयचें आनी सरकारान ताका फ्री हँड दिवचो. सरकारान तितूंत लुडबड करची न्ही आनी तांकां कंप्लिटली फ्री हँड दिवन तें इन्व्हेस्टिगेशन मुखार व्हरचें. पूण हांगा एक जो प्रश्न येता हे गोंयचे तरणाटे ह्या मर्डरांक हितून कित्याक वयतात हेजेर सरकारान स्टडी करपाची गरज आसा. फाटले कांय म्हयने गोंयभर CRZ नोटिफिकेशनाच्या विरुद्ध NGOनी काँग्रेस पार्टीन खर आंदोलन केलें, विरोध केलो. आनी आयज आमी पेपरार कालच्या पेपरार 7 तारखेच्या पेपरार एक कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचे एक एडवर्टिजमेंट आमी पळयता जितून तेंच्यांनी पब्लीक हियरींग नोटिफिकेशन भायर काडलां
आणि हे पब्लीक नोटिफिकेशन हियरिंग नोटिफिकेशन हे 2 तालुक्यांनी जातले, नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा. नॉर्थ गोंयांत ते तालिगांव कम्युनिटी हॉल आणि साऊथ गोंयांत ते रवींद्र भवन मडगांव हांगा जावपाचे आसा. अजापाची गोष्ट जेन्ना केंद्र सरकारान CRZ नोटिफिकेशन 2019 हे मुखार हाडलां आणि हे जे नोटिफिकेशन जे हियरिंग खातीर दवरलां ते 2011तले. केंद्र सरकार जेन्ना 2019चे नोटिफिकेशन मुखार व्हरता आणि राज्य सरकार 2011 हे CRZ नोटिफिकेशनाच्या प्रमाणे पब्लीक हियरिंग घेता. आमकां दुबाव दिसता की हे अपघातीत हे कशें जाता. कायद्या प्रमाणे जे केंद्र सरकारान CRZ नोटिफिकेशन 2019 हे मुखार काडला त्याच्यानुसार जो प्रोसेस जावंक जाय तो जायना, तो थंयच दवरून 2011 CRZ नोटिफिकेशन जे आसा त्या प्रमाणे पब्लीक हियरिंग घेवपाचें थारायता.